प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो आविस्वोर, वोड 26 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 26 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेथ नांवाच्या गालिलेयांतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादले लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. ते दादल्याचें नांव जुझे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका, देवाचे चोड ओपुरबायेचे, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिये नाका मारये, तूं देवाचे ओपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलोयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हड देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन पुतार पिरायेर एका पुताचो गर्भ सामावला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिच्या सोरशिल्लो कोड सरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी आयकता जेजूच्या जल्माची वेसबी. आनी कितें घडटा? देवदूत आंज बोडवो गाब्रिएल आंकवार मोरयेशी येता नाझारेथ गांवांत आनी तिका सांगता की ती आतां आवय जातली जेजूची, सर्वेस्पराची आवय जातली आनी ताका नांव जेजू म्हूण ती घालतली. आनी भाव भयणीनो, ह्या वेळार आंकवार मोरी आंकवार आसली. तिचो संबंद आजून जुजेशी नासलो आनी आजून पासून तिचें लग्न जावंक नासलें. आनी जेन्ना आंज बोडवो गाब्रिएल तिचे कडेन येता आनी म्हणटा तूं गोरबेज जातली आनी तूं एका भुरग्याक जल्म दितली, कितले प्रश्न आंकवार मोरेच्या मनान आसले काय? कित्याक ती आतां जुजेक कितें सांगतली आसली? समजा ती गोरबेज जाली, कितें म्हणटली जुजेक? कोण देवदूत येयलो आनी म्हाका ताणें गोरबेज केली म्हणून? आपले आवय पाय कितें म्हणटली ती की देवदूत येवन तिका गोरबेज केलो म्हूण? फारिजियो आनी धोमशास्त्री जे मोइसाच्या कायद्या प्रमाणे चलताले आनी एक बायलेक जी बायल संबंद दवरिनासतना जी गोरबेज जातली तांकां फातरांनी गुळ्यांनी ते मारूंक सोदताले आनी मारताले. म्हणटच हें सगलें तिजेर आड येयल्लें आनी तरी ती कितें म्हणटा जेन्ना हें उतर आंज बोडव्या गाब्रिएलचें ती आयकता, देवाचें उतर आयकता, ती कितें म्हणटा भाव भयणीनो? हांव जावन आसा सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. भाव भयणीनो, मोरी म्हणटा ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकण, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी त्याच वेळार जेजू तें उतर जें आंज बोडवे गाब्रिएलान म्हणलेलें तें आतां आंकवार मोरेच्या कुसव्यान मास जाता, ती आतां गोरबेज जाता आनी ती आतां जेजूक ह्या संवसारान दिवंक पावता. आयज भाव भयणीनो, हें उतर आमी आयकता. आमी आयज नियाळ कोत्तेले
आयच्या दोबाज्यान कशे भाशेन जेजू ह्या संवसारान गोरबेस जाता, कशे भाशेन आंकवार मोरे जेजूक घेवन गोरबेस जाता. पूण भाव भयणीनो, खरें म्हणल्यार आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, त्या उतराची आमकां सजमणी मेळटा आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर जें आमी सत मानता तें आमचे भितर मास जाता. आतां जें तें उतर म्हणटा आमच्या जिवितान तें उतर घडोवन येता आनी जें देवान जेजू वरवीं आमकां घडोवन हाडलां खुर्सार तें आमच्या जिवितान आमकां फावो जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां आयज जेन्ना आमी ह्या उतराचेर नियाल करता, आमी कितें म्हणूंक जाय, आमकां हें कितें लागता हें उतर. आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, एका कानान आयकलें, दुसऱ्या कानान सोडलें, व्हडलो दोबाजो केलो, मीस आयकलें आनी ताजो कसलोच वालोर आमकां फायदो मेळोंक ना जाल्यार आमी फकत धर्म केला, आमकां कसलोच फायदो जावचो ना. पूण ज्या दिसा तें उतर आमी सजमणी घेवन आमच्या काळजान रिगून दवरता, तें उतर आमी पाळटा, त्या उतराची सजमणी घेवन आमी तें उतर आमी दिसपट्या जिवितान कोत्ता. आतां भाव भयणीनो, जें तें उतर म्हणटा आमी सत मानला म्हणून तें आमचे भितर मास जाता. जे भाशेन आंकवार मोरयेन पांच बोडवे गाबल्याचें उतर आयकलें, सत मानलें आनी जेजू तिचे भितर जल्मलो, म्हणजे तिचे भितर ती गोरबेस जाली. तेच भाशेन हें उतर आमचे भितर गोरबेस जावपाक, खरेपणी तें उतर आमच्या जिवितान आमकां फायदो दिवपाक, आमचो संबंद देवाशी गोड जावपाक आमकां गरज तें उतर आमी पोत्तून आयकोन त्या उतराची सजमणी घेवन तें उतर सत मानून तें उतर आमी पाळून. आनी आयज जेन्ना आमी तें कोत्ता, आमी आतां आंकवार मोरये भाशेन एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. तें उतर आमच्या जिवितान आमकां जैत दिता आनी खरेपणी आमी एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत आमी जियोंक पावता. हेंच करपाक आयज सान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.